सरकार रिणाचे रिणां काडीत आसा। सद्याक 1,25,175 कोटी म्हयन्याक रिणाचे जूर जाला। सरकारान केन्ना बजेटात चालीक लायल्यात काय म्हण असो प्रश्न सुदिनाचो आसा। हायवे PWD GSIDCची बिलां अडकल्लीं आसात। तशेंच म्हादय प्रश्नार भाजप मंत्री खासदारांनी सामुहीक राजीनामे दिवचे म्हण आदले भौशीक बांदकाम मंत्री सुनील ढवळीकरान मागणी केल्या। डेस्का खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। GSIDC 80 कोटी रुपया कॉन्ट्रॅक्टरांना दिवपाक जाय आणि 50 कोटी रुपया फक्त बांबोळेच्या कॉन्ट्रॅक्टर, म्हणजे 130 कोटी रुपया GSIDC हॅज टू पे टू द कॉन्ट्रॅक्टर। वर्णापुरी म्हणून MPT काम चल्लां। इज अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 565 crores आणि हो प्रोजेक्ट चालू असताना थंय काम बंद पडलां। हांव गव्हर्नमेंटाक शिटकावणी दितां की हांगा फाल्यां सकाळीं जर आर्बिट्रेशन जालें आसत जाल्यार हातूंत गोवा गव्हर्नमेंटाक पे करचें पडटलें, कारण हो जो एग्रीमेंट केला तो MOU आसा। जी कामां चल्ल्या ती कामां सगळीं डिले जाल्या। मिसिंग लिंक डिले जाला, वेस्टर्न बायपास हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या ती डिले जाला, काणकोण बायपास विथ 3 ब्रिजीस डिले जाला, खांडापार टू फोंडा कंप्लीट जाला, ओपन जावना, ढवळी बायपास कंप्लीट जाला, पत्रादेवी करासवाडा डिले जाला, करासवाडा टू बांबोलीम डिले जाला, बांबोलीम टू जुवारी ब्रिज डिले जाला, जुवारी ब्रिज इटसेल्फ जो ह्या वर्साच्या एंडा 2 लेन ब्रिज ओपन करपाचो आशिल्लो तो जायना म्हणून तांणी कळयलें आणि तो फुडल्या डिसेंबराक जालो। गोंयकारपण मुखार येवपाक जाय अशें दिसता जाल्यार प्रत्येकान ते विशय घेवन येवपाक जाय। सगळ्यांत म्हत्वाचो विशय कालचो जो आमची म्हादय आमकां सभागृहांत एश्युरन्स दिल्लें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी वॉटर रिसोर्स मिनिस्टरान की खंयच्याय परिस्थितींत आपूण आनी आपले गव्हर्नमेंट म्हादयक कॉम्प्रोमायज करचें ना। सेंट्रला भारतीय जनता पक्ष आसा आणि भारतीय जनता पक्ष आसून सुद्दां काल जो प्रोजेक्ट त्यांनी अप्रूव केलो ते पळयल्यार म्हाका दिसता इट इज अ फेल्युअर ऑन द पार्ट ऑफ द गोवा गव्हर्नमेंट। काल काँग्रेसच्या लिडरान, ऑपोजिशन लिडरान अशें म्हटलां की आमी इमिजिएट ह्या खातीर अधिवेशन आपोवपाक जाय। हांव ताजे फुडें एक स्टेप मुखार वतां, अधिवेशन आपयात पूण 40 जाण आमी, त्याचे बरोबर 3 खासदार, 2 MP आणि 1 राज्यसभा खासदार, ह्यांनी ठरोवपाक जाय एक्शन कितें। आणि म्हाका दिसता हें एक्शन 1 दिसाचें अधिवेशन थंय ठराव घेवपाक जाय की एका म्हयन्यांत ह्यो गोश्टी जर जाग्यार पडना आसत जाल्यार सामुदायीक राजीनामे सगळ्यांनी दिवपाचे।